रिलायन्स जिओ आपल्या कस्टमरा खातीर कितें ना कितें खासा ऑफर्स घेवन येत आसता. मात ह्या फावट कॉल टर्मिनेशन चार्जाच्या नेमा प्रमाण जिओन आपल्या कॉलिंग पॉलिसीत बदल केला. रिलायन्स जिओच्या ग्राहकांक आतां ह्यान फुडें आउटगोईंग कॉला खातीर पयशे मेजचे पडटले. 2017 ट्राय इंटरकनेक्ट शुल्क 14 पैशांवेल्यान 6 पैसे केलो. हो 2020 सोंपतलो, पण हो अवधी वाडोव येता काय ना हाचेर विचार चालू आसा. जिओ नेटवर्कावेलो फुकट कॉलाक लागून कंपनीक 13,500 कोटीचें लुकसाण जालां. ट्राय खातीर लुकसाण जालां. ताची भरपाय करपा खातीर मिनटाक 6 पैसे घेवपाचें जिओन थारायलां. आतां दुसऱ्या नेटवर्काक केल्ल्या कॉलाक मिनटाक 6 पैसे अशी आकारणी करतले अशें आसतना तांकां नुकसान भरपाय म्हूण तितकोच डाटा फुकट दितले. नियामक अनिश्चिततेक लागून सूर्यास्त कलमाचो परत विचार करून कॉल समाप्ती शुल्क आकारणी विशीं उलयतना जिओचे मुकेश अंबानी हांणी सांगलें. Dear Jio customers and esteemed members of the Jio family, Namaskar. Today we want to take about 2 minutes of your valuable time to update you about an important regulatory issue called Interconnect Usage Charge, or IUC for short. We have issued an official press release which describes this in detail, and you can read this at your convenience at www.jio.com/IUC. So what exactly is IUC? IUC is a cost paid by one mobile telecom operator to another mobile telecom operator when its customers make outgoing mobile calls to the other operator's customers. IUC charges are fixed by the Telecom Regulatory Authority of India, or TRAI, and are currently set at 6 paise per minute.